स्थानिक वेंचणुकांचे पुराय अधिकार वेंचणूक आयोगा कडेन मंत्रिमंडळ बसकेत ऑर्डिनन्स काडपाचो निर्णय लोकसंख्येचेर थारायतले वॉर्ड पालिका निवडणूक फुडें वचपाची शक्यताय। गोंयांत जनगणनेक बरो प्रतिसाद 3000 प्रशिक्षित एन्युमिनेटर्स घराघरांनी वचून घेतले माहिती 12,000 लोकांनी भरलो ऑनलायन सेल्फ एन्युमिरेशन फॉर्म। तिळामळ केप्यां 11 केव्ही लायटीचे शॉक लागून 42 वर्सांचे बायलेक मरण लोखंडी रॉड घेवन आमे काडपाक गेल्ले कडेन आयिल्ले वायरीच्या संपर्कांत। कारापूर सर्वणी येवपी लोधा प्रकल्पात आंदोलनाक आमदार विरेशाचो तेको। सरकार गोंय विकूंक उठला, लढो आनीक तीव्र करता, जिखतले आमदार विरेश मिडिया मुखार। आशवे मांद्र्या श्रीदेव आजोबा देवळा कुशीक आशिल्ल्या रिसॉर्टाच्या कॉटेजी बेरेस्तारा राती उजो, 4 कॉटेजीर आसून गोबर, लाखांनी रुपयाचे लुकसाण, जिवीतहानी ना। आता मेरेन सरकारी इमारतींनी बसयल्यात 70,000 स्मार्ट मीटर। दुसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल आणि इंडस्ट्रीनी स्मार्ट मीटर विरोध करचो न्ही, वीज मंत्र्याचो उलो। आणि पेडणे पालिकेचे निवृत्त कामगारांची पेन्शन 60 दिसां भितर दिवची। गोवा मानवाधिकार आयोगाचे पालिकेक निर्देश, पेन्शन वांगडा 8% व्याज दिवपाची शिफारस। दोट्टी नागरिकत्व प्रकरणात काँग्रेसीचो खासदार राहुल गांधीचेर एफआयआर दाखल करची। अलाहाबाद हायकोर्टाची लखनौ खंडपीठाक अर्द भारतासयत ब्रिटनाचें नागरिकत्व घेतला म्हणून याचिका। नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाक केल्ल्या म्हत्वाची दुरुस्ती। लोकसभेच्या वांगड्यांनी दिवचो तेको, विधेयकाच्या फावरात मारचे मत। अमेरिकन सैन्यानी 12 वर्सां उपरांत सोडले सिरिया। जॉर्डन हुपून सैनीक परत अमेरिकेत। सिरियाचो सरकार म्हणटा देशांत आतां एकूच प्रशासक।